येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पर्वरीच्या साई सर्व्हिसांत बॉम्ब आशिल्ल्याचो फोन. पोलिसांनी सोद घेतल्या उपरांत कळ्ळें ती आशिल्ली निव्वळ वावडी. भारतांतल्यो कोविड केसी पावल्यो 90,000चेर. गोंयांतूय 24 वरांत 971 केसींची नोंद. पॉझिटिव्हिटी रेट पावलो 20.4%. मुरगांवच्या सेक्स स्कॅन्डलाचेर काँग्रेस आनीक आक्रमक. आयज मिडिया मुखार हाडले बँकेचे ट्रान्झॅक्शन आनी दोगांय मदले संवाद. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारतांत कोविड केसींची बरीच वाड जाल्या. 90,000 परस चड नव्या केसींची भर पडल्या, जी कालच्या 58,000च्या आंकड्या परस 56% चड आसा. देशांतली प्रकरणां सध्या दुपेटीन वाडपाक लागल्यात. अशें आसलें तरी कसलेय तरेचे लॉकडावन मात अजून येवंक ना. ओमिक्रॉनच्यो केसी वाडत चलिल्ल्यान देशांतली एकूण प्रकरणांच वाडत गेल्यात. भारतांत दर 1-2 दिसांनी प्रकरणां दुपेटीन वाडत आसात. हो दर देशांत आयिल्ल्या दुसऱ्या ल्हारा परस खूब वेगवान आसा. R0 व्हॅल्यू हो विशाणू ज्या दरान पातळटा ताचो वेग सद्याक 2.6% आसा. कोविड केसींनी वेगान वाड जाता आसली तरी अर्थीक लुकसाण आनी हॉस्पिटलांनी एडमीट जावपाचें प्रमाण तशें उणेंच आसा. हे मतींत घेवन राज्यान अजून लॉकडावनाचो विचार केल्लो दिसना. No consideration of lockdown as of now. Maharashtra government will consider a lockdown or lockdown-like restrictions after medical oxygen demand for the state goes beyond 800 metric tons a day or more than 40% of COVID beds in hospitals are occupied. अशें असलें तरी महाराष्ट्र आनी हेर राज्यांनी मोठ्या मेळाव्यांचेर आळाबंद घालपा खातीर कांय निर्बंध घातल्यात. मजगतीं कर्नाटकान गोंयांतल्यान येतल्या प्रवाशां खातीर मार्गदर्शक तत्वां जाहीर केल्यात. गोंयांत दिसपट्ट्यो केसी दुपेट जाल्या उपरांत मार्गदर्शक तत्वां आयली. जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांनी म्हटलां, गोंयच्यान सगळ्या प्रवाशांनी उड्डाण, ट्रेन वा वैयक्तीक वाहनांतल्यान राज्यांत प्रवेश करचे आदीं 48 वरां आदीं मेळिल्ली कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट दिवप गरजेचें. All travellers from Goa to present COVID negative RT-PCR certificate. Applies to travellers travelling via air, road or railway. Constitutional authorities, healthcare workers and children below 5 years to be exempted. मजगतीं गोंयांत बंदिस्त सुवातांनी मेळावे 50% मेरेन मर्यादीत केल्यात. अशें असलें तरी उक्त्या सुवातांनी जातल्या मेळाव्यांचेर वा कार्यावळींचेर मात कसलेच निर्बंध घालूंक नात. राज्यांत केसी वाडत चल्ल्यात हें मतींत घेवन शाळा आनी कॉलेजी ऑनलायन पद्दतीन दवरल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. भाजपाचो आमदार आनी आतां माजी मंत्री आशिल्ल्या लोकप्रतिनिधीच्या लैंगीक प्रकरणाचेर काँग्रेस आक्रमक जाल्ली. तातूंत आनीक भर घाल्या. मंत्री आनी पिडेस्त बायल हांचे मदले बँक ट्रान्झॅक्शन आनी तांचो मदलो संवाद संकल्प आमोणकरान मिडियाक दाखयलो. ह्या प्रकरणांत SIT वरवीं चवकशी जावची अशें मागपा खातीर उच्च न्यायालयांत वतलो, संकल्प आमोणकरान सांगलां. मंत्र्यान दडपण हाडपाचो यत्न केलो जाल्यार ताका पुरायेन एक्सपोज करतलो अशें संकल्प म्हणटा. संकल्प आमोणकरान केल्ल्या कथीत लैंगीक कांडात नांव आयल्या उपरांत नगर विकास मंत्री आनी मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायकाक मंत्रीपदाचो राजिनामो दिवचो पडलो. पूण आपणें तिका फकत मजत केल्ली अशें म्हणत त्या मंत्र्यान आरोप फाफडोवपाचो यत्न केल्लो. आतां संकल्प म्हणटा ह्या कांडात वांटेकार आशिल्ल्यांक पुलीस पिट्टात. जे विक्टिमाचो जो घोव आसा आतांचो, जो परत ती लगीन जाला, तो घोव तेजो पयलींचो घोव आसा तो एक्सपायर जाल्या उपरांत तो आतांचो घोव जो आसा तेजे हांवें सगळे डिटेल काडलेले आसा. बँक डिटेल 9 जुलयाक 1,21,000 डेपोजीट जाला. 22 जुलयाक 3 लाख डेपोजीट जाला. 31 जुलयाक 1,44,00,000 डेपोजीट जाला. परत 4 लाख डेपोजीट जाला. एका म्हयन्या भितर ह्या अकाउंटान, एका म्हयन्या न्हू 10 दिसां भितर ह्या अकाउंटान 10 लाख डेपोजीट जाल्लेले आसा. 10 लाख ते विक्टिमाच्या अकाउंटान जर ह्या पुलिसान इन्व्हेस्टिगेट केले जाल्यार थंयसर कितलेशे पयशे कॅश डेपोजीट जाला ते सगळो डिटेल मेळटलो. सो जेन्ना घोवाच्या अकाउंटान एक म्हयन्या भितर 10 लाख ट्रान्सफर जाता, तिच्या अकाउंटान लाखांनी ट्रान्सफर जाता. सो हेज्या वयसून तुमकां हे बँक डिटेल आनी हे पयशे कित्याक लागून आनी खंयसून येयले तेंचे कडेन त्या विक्टिमा कडेन. सो हेज्या वयसून आमकां कळटा की तांकां ते विक्टिमांक आतां विकतो घेतलेले आसा. अजून पर्यंत ह्या केसीचेर आमकां आपोवना सुद्दां, कित्याक आमी ही केस दिल्ली आसा आनी ही कॉपी आमी ही सगळी इनवर्ड कॉपी आसा जी आमी सगळ्यांक केल्ली आसा. गव्हर्नराक केल्लेली आसा, चीफ मिनिस्टराक केल्लेली आसा,
जनरल डायरेक्टर ऑफ डीजीपी केलेली आसा आणि आमचो पीआय जो मुर्मुगांवचो पीआय आसा तांकां 4 जाणांक केल्लेली आसा आमी कॉपी केलेली. बट हेजेर अजून पर्यंत कसलेच तेंच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन करूना. ऑल्सो आमी जे आसा ते हायकोर्टान वचपाचो आमी सगळो तयारी दवरलेली आसा आणि हायकोर्टान वचोन आमी ही केस आसा पळय ते केसीचे सगळे जे मुद्दे आसा आणि जो डेटा आसा हे केसीच्या बद्दल हे सगळे जे डेटा आमी जो पुलिसांक दिल्लो आसा हो डेटा आमी कोर्टाच्या फुड्यान दवरतलो. जो तेणें सगळे पराक्रम केलेले आसा ते आमदारान ते सगळे आमी कोर्टाच्या फुड्यान दवरतले. हे हायकोर्टान दवरतले आणि हायकोर्टाक आमी कडे मागणी करतले की बाबा ही जी केस आसा ती एसआयटी कडेन दिवची म्हणून. हांव जाल्यार कसो फाटी सरपाना, तुका जाता तें कर, हांव सगळे फेस करपाक रेडी आसा. ना जाल्यार अजूनय तूं जर सुधरना जाल्यार म्हाजी फक्त लास्ट एक थर्ड प्रेस कॉन्फरन्स आसतली. तेज्या वयर म्हाजी प्रेस कॉन्फरन्स आनी थर्ड प्रेस कॉन्फरन्साक जे ते मोबायला भितर सगळे आसा ईच अँड एवरीथींग हांव टोटली पब्लिकाच्या फुड्यान एक्सपोज करतलो. अजून पर्यंत हांवें पाशेस काडून रावला. हांव फोटींग उलयना, हांव जे आसा ते सत्य उलयता. लोकांच्या समोर म्हाका सत्य हाडूंक जाय. कॅश ट्रान्झॅक्शनाक घेऊन पिडेस्त बायल आणि मंत्र्यांमध्ये झालेले संवाद संकल्प आमोणकरांन मीडियाक ऐकायले. कौन निकला था क्या? तेरे घर में आता क्या? आपने बुलाया था ना? कौन बुलाया था? आपने बुलाया मेरे था पास ना? आई थी कैसी? अपने मर्जी से आई थी मैं कैसे से आया था? झूठ बोल के बुलाया ना कि नहीं, सब ये कुछ लेके आया था दूंगा, ना। पैसा दूंगा, बंगला दूंगा, तुम्हारे जीने का सहारा बनूंगा. तुमको तुम बुलाने के बाद इसकी हीरोइन है. तुमको बुलाने के बाद तुरंत तुमको बंगला ये देने का वादा. इधर झूठ मत, मैंने कुछ भी झूठ ना मत किया. जो भी बोला सच बोल रही हूँ मैं. तो तेरे को 20,000 चालू है. अभी 6 महीने गया तो तेरे को 30 करेंगे. 1 साल गया तो 35 करेंगे, 40 करेंगे. तू जैसा एफबीटी में काम करेगा वैसा हो जाएगा, तेरे को पैसा आएगा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. परवरीच्या साई सर्व्हिस शोरूमात बॉम्ब आसा अशें सांगून कोणे तरी कॉल केल्लो. ह्या कॉला उपरांत परवरेंत ताण निर्माण जाल्लो. कॉल आयल्या उपरांत पोलिसांनी बॉम्ब डिफ्यूज पथका सयत थंय धांव मारली आनी बॉम्ब सोदपाक लागले. बरोच वेळ सोदल्या उपरांत हो फोन फटीचो आशिल्ल्याचें कळ्ळें. एका मनशाक तांणी सोदून काडला. We received a call from the control room that they have got information there is a live bomb placed in Sai service at Porvorim. So we rushed. I rushed with my PI team. At the same time, the ATS also reached within a span of around 4 minutes. The BDDS also reached. The fire staff also reached. All the stakeholders. So the call was initially received by Sai service itself, and then Sai service told the Porvorim police station about it. So the call was transferred to control room. All the stakeholders were informed, and we came here. We checked. The first thing was we moved all the staff of Sai service to safety. They were moved out. The entire premises has been searched by the team of anti-terrorist squad and the bomb disposal squad. As of now, entire building has been scanned. It's searched, and we have not found anything. So building is safe to occupy, as conveyed by ATS. It was a call which was received by Sai service. It was transferred to the police station, and then the call was given to all stakeholders. So we have, according to the call is genuine. I mean, अराउंड 11 o'clock. 11 o'clock आमकां फर्स्ट कॉल आयलो आणि ही वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश and he said that there is a bomb in your office, so all of you get out. Urgently, all of you get out. So my receptionist said that she thought that somebody is joking. So and then he disconnected. So again at 11:20 another call came saying that there is a bomb inside and the bomb squad and other forces are coming. So everybody of you please get out. And then he kept the phone down. First time the call came, he said that I'm not joking and I'm not mad, but this is a real call. So you please be careful. The next sound that you are going to hear will be something big blood. This is what he said. And then he cut the phone down. so what next you all do? So we immediately informed Porvorim police. Also we simultaneously informed Panjim police. And we told them that this is what we have received and we have sent a number to them. So they said no problem, they will come. So immediately it was very quick action by the police force and local police also. Immediately they rushed here with all the ATS and everybody, with the doctor, ATS, and they searched the whole premises for us, including the tablets, all our workshops, including the office.
Now everything is safe, that is what they are saying. So we are relieved. And आता घेऊया इकलांचो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशन आणि मडगांवचे व्यापारी मडगांव नगरपालिकेचे भुमिकेचेर फुर्योज जाल्यात. मुख्य अधिकारी आग्नेल फेर्नांडीसाचे कचेरेत वचून ताका घेराव घालून ताका जाप विचारली. कोविडाचे वाडटे फाटभुंयेर लोकांनी मडगांवच्यान वचपाचें टाळचें अशें मुख्य अधिकाऱ्यान विधान केल्लें. हें विधान मडगांवचे अर्थवेवस्थेचेर परिणाम करतलें अशें व्यापाऱ्यांचें म्हणणें. मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडीसान केल्लें विधान मडगांवच्या व्यापाऱ्यांक अळसूत गेला. कोविड वाडत चल्ला ते फाटभुंयेर जतनाय म्हण लोकांनी मडगांवां गर्दी करून येवचें न्हय अशें ताणें म्हणिल्लें. पूण लोक मडगांवां आयलेच नात जाल्यार आमकां गिरायक कशें जातलें असो मडगांव न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशन आनी हेर व्यापाऱ्यांक प्रस्न पडला. आदी पळोवया ऑफिसरा म्हऱ्यांतलें नाट्य. सगळं भरल्या कालामूड बिलान सगळं नाचून नाचून आम्ही त्यांना वाढणार मग त्यांचं जाय त्यांना त्यांना नाचायचं लोकांना किती लोक सभीत जाता प्रेशर आमचे येता मार्केटा पुरता आम्ही कालामूड बिलावर पोया आम्ही बागा बिगा पोया आम्ही कोरोना टायमार फेस्त जालें, सेल जालें, फुटपाथीचेर लोक बसले, तरी पूण तूं स्टेटमेंट काडूना. तेन्ना फेस्त आयिल्लें 3 दिसां ते 7 दिसां जालें. 7 दिसां हेणें 16 दीस केले. तेन्ना ताका कोरोना जावना आशिल्लो, तेन्ना ताका खबर ना वाडटलें म्हणून. तेणें वाडयलें म्हणून कोरोना वाडलो. फेस्तां ते रस्त्यार बसपाक लागले म्हणून कोरोना वाडलो. आनी ट्युरिस्ट येता, कोणाक चेकिंग ना कांय ना, बिंदास येताले बिंदास वताले. तेन्ना शिवो कळना मडगांव बाबा कशें जावचें म्हणून. तेणें हें पयलीं करपाचें, 1-2-3 म्हयने पयलीं, कित्याक कोरोना वाडला बाबा तुवें आपणा अशें जावपा फुडें फ्युचराक अशें करता. हे चीफ ऑफिसराक कितें जालां, मरपा मनीस पावला तेन्ना हो इंजेक्शन मारपा येता म्हणजे तो आसा तो बसून मारपाचो. आमी शिवो सांगपाक गेल्या, आमी 1 वर्स 2 वर्स जाले त्रास काडले. जावं चीफ ऑफिसरान जावं खंयच्याय मिनिस्टरान, खंयच्याय MLA, खंयच्याच पॉलिटीक पार्टीन आमकां केन्ना हेल्प केलें ना. फक्त हे मार्केट बंद करपा म्हणून अख्खे गोंया मार्केटां बंद करता. सेल चालू आहा, एक्झिबिशन चालू आसा आनी हेच ओपनिंग करता आनी एक्झिबिशन चालू करता. तेन्ना हेंका सेल लागना. मॉल चालू आहा तेन्ना हें लागना, कोरोना लागना. आतां आमी गेल्ले आयज म्युन्सिपाल्टी मेळपाक, थंय चीफ ऑफिसरा दारां कितलेशे लोक जमलेले आहा. ते म्युन्सिपाल्टी दिना, ते दिसी पडना म्युन्सिपाल्टीक, चीफ ऑफिसरा दिशी पडना. आतां म्युन्सिपाल्टीक एक अशें जालां, मार्केट इन्स्पेक्टर ना, सुपरवायझर ना. ते म्युन्सिपाल्टी हाडचे आनी फुटपाथ अशी ती क्लीन करची. आनी आतां ऐकात मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडीसान दिल्लें स्पश्टीकरण. Cases are rising. And in Margao there are 481 cases in a single day yesterday. So it was my duty, moral duty, to issue some guidelines for precautionary measures. There is nothing wrong. I have not said that you don't close the shops or say. I have not said. I have said that please try to avoid and don't come with a full entire family. Come with 2-3 person, and as far as possible try to avoid. I have not said anything about the markets closure. It is never said that market area close government. I said avoid Margao. तो मोठा कलांगुट केलं ते म्हाका लागना. दुसरी ह्याच म्हाका आय एम द चीफ ऑफिसर Margao. Whatever good thing for the people of Margao, I have to see. This is, I stand by my statement, and this is the precautionary measures I have taken. Market places are hotspots of COVID. Correct. I have directed my market inspectors to go and visit and find those who are not wearing the mask. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. मडगांवच्या कब्रस्तान वादाक नवें मॉडर्न आयलां. मडगांवच्या मुसलमान भावांक हक्काचें कब्रस्तान अजून मेळूंक ना. 99,000 स्क्वेअर मिटराची सुवात पळोवनूय ती सुवात घेवपाक पावले ना. ताका थळावो आमदार दिगंबर कामतच जबाबदार. नगरसेवक महेश आमोणकरान आरोप केला. कब्रस्ताना खातीर मडगांवचो नगरसेवक महेश आमोणकार उपोशणाक बसला. आयज 3रो दीस. आयज मिडिया मुखार ताणें नवी म्हायती दिली. तो म्हणटा लुईझीन फालेरो मुख्यमंत्री आसलो त्या वेळार दिगंबर कामतीन कब्रस्ताना खातीर मडगांवच्या पांडव कपेला कडलो कोमुनिदादेचो जागो ताब्यात घेवपाक लायलो. सगळी तयारी जाली, पूण उपरांत थळाव्या आमदारान फॉलोअपच केलो ना. ती सुवात अजूनय तशी पडून आसा.
कब्रस्तानाचो इश्यू घेता घेता हातून आनीक एक आयलें की लुईजीन फालेरो कॉन्टॅक्ट जाला म्हाका आनी ताणें सांगिल्लें म्हाका पयलीं आनी कळ्ळें ते पेपर मेळ्ळा म्हाका जेन्ना तो CM आशिल्लो तेन्ना दिगंबर कामदेव एक रिजोल्युशन घालपाक लायिल्लें ताका रिगार्डींग कब्रस्तान सिमेंट्री आनी समशान आमचें पांडो कपेला कडेन वयर खंय तरी 99,000 जागा स्क्वेअर मिटर आशिल्ली विशांताची ऑपोजीट ती जागा जेन्ना पळय ती एक्वायर करपाची तयारी जाली तांचें रिजोल्युशन घेतलें सगळी तयारी जाली आनी बरे भशेन जातालें आनी कॉमनतायेची जागा ती म्हणटूच मागीर कितें जालें खबर ना ताच्या मनान कितें आयलें विचार बरो विचार आयलो काय वायट विचार आयलो खबर ना ताची खबरूच खंय ना थंय कांयच जालें ना आतां ती कॉमनतायेची जागा आसा काय ना जाल्यार खबर ना ताच्या कोताची जागा थंय नाच उरली ना कोणा बिल्डराच्या घशान गेली काय खबर ना पूण हो कोणाचेर अन्याय तांकां पयस घातलें म्हणून जायना हांगा जागो आसा कॉमन आसा तो कॉमनतायेचो दिया तांकां थंय हाडा तांकां पयस घालपाची गरज ना तांकां लागीं घालात आनी तांकां जर तांचे खबरस्तानाचे तांचे हातून पुरता सध्या तांचे मजबुरीन कितें आसा ते लासयतात पूण तांचे हातून पुरतात तांकां पुरता ते जे जाग्यार आमी पळयला फाटल्यान तांकां जागो खंयच्या म्हणजे सांजे लोक संडास करता आनी अशें तेजी हालत जाल्ली आसा थंयच ते पुरतात तांच्यांनी मागणी केली आनी आमचो गवळी समाजा फातोडाचो तांच्यांनी मागणी केल्ली आमकां सगळ्यांचे फुलफील कर दी गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत हवामान आनीक 5 दीस सुकें उरतलें. फुडल्या 2 दिसांत उण्या तापमानांत ल्हव ल्हव वाड जावपाची शक्यताय आसा. मात कांय दिसांनी तापमान वाडटलें. हवामान खात्याचो अदमास. राज्यात चड 33 जाल्यार उणें उणें 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. फुडलीं 48 वरां मळब नितळ उरतलें. फुडले 5 दीस फांतोडेर कांय सुवातांनी दबाची कुपां दिश्टी पडटलीं. फांतोडेच्या वेळार प्रवास करप्यांनी सादूरताय बाळगुवपाची शिटकावणी आसा. पूण नुस्तेमारी करप्यांक मात विशेष अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोनाच्या काळांत घेवया जतनाय. दवरया सोशल डिस्टन्स. वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.